नमस्कार. आयज आमी करया गोंयचे आनी एक इंटरेस्टिंग जेवण इसवण आमटीक. इसवणाचे आमटीक करया. सामग्री आणि करपाचे कशे ते पळोवन घेवया. हे इसवणाचे पोस्तां हातूंतले फक्त 2 वापरतलो हांव. बरे धुवन घेतला एका बरे पळय कितें कटकटीत दिसता ते. आता हेका मीठ लावन वरभर हांव हेका फ्रिजीन दवरता. मीठ लायले की जातले बरे रुचीक लागतले, बरे नुस्त्याक मीठ लागतले आणि खावपाक मजा येता. हाचे उपरांत आमटाण आमकां बरे 10 मिनटां तरी भिजोवन घेवपाक जाय. मातशें गरम उदकान भिजोवन घेयात आणि हाचे आमी बियो जितले आहा ते काडून घेवप. हे पळय बियो काडून घेवप. आणि आता 3 ते 4 कोकम घेतला हांवें. आणि हळदी पिठो नाजाल्यार फूल हळदी घेया. हांव फूल हळदी वापरतलो. जिरे, काळी मिरी, लवंग, दालचिनी, आमटाण, कश्मीरी मिरसांग आणि हे बुताव चिली म्हणटा हाका 2 तरेची मिरसांग हा. हे तिखसाणाक आणि कश्मीरी चिली कलर येवपाक लागून बरे बारीक शिनून घेवप. 2 हरवी मिरसांग पुरो आणि 3 ते 4 गार्लिक. सामग्री पळोवन घेयात. व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करात. हळद आणि दालचिनी रगड्यार वाटून घेवप. हातून कितें जातलें आमचे मिक्सराचे ब्लेड पिड्ड्यार जावपाना कारण टफ आसता म्हणून. आणि हे आता आमटाण घालया. इल्लो उदक घालया आणि हाका धबधबीत वाटून घेवया. मसालो आमचे तयार जाल्ले आसा. पळोवन घ्या कितले दाट आहा ते. चड दाट जाल्ले आसा. हातून मसालो वेस्ट जावपा जायना न्ही. हे पळयात इतले दाट जाल्ले आसा. हांव चडशे मातयेचे हांडी वापरता. हातून कितें जेवण बरें रुचीक जाता. 3 टेबल स्पून तेल घालता हाचे भितर. तेल गरम जाले उपरांत कांदो घालता. 1 कांदो आसा. कांदो बरो भाजून घेवया. 7 ते 8 मिनटां लागतले कांदो भाजपाक. हे भशेन कलर येतले. ताचे उपरांत आमी घालया मसालो. मसालो घालून बरे एका 10 मिनटां आमकां शिजोवपा जाय. आता घालया मीठ. 3 ग्राम मीठ आहा हे. तुमकां जाय तितले घाला तुमी. सवाय आहा म्हणून चड घालनाकात मीठ. मिनटां जाल्ले आसा आणि आता आमचे कडी तयार जाल्ले आसा. म्हणजे कडी आता आमचे शिजलेले आसा. आता घालया कोकम. कोकम घातले 2 मिनटां उपरांत नुस्तें घालया. 2 पोस्तां घेतला हांवें. बरे व्हडले आहा. 350 ग्राम आहा हे नुस्तें. आणि हाका चमचे घालनाका जाता. चमचे घातले की जातले नुस्तें मोडटले. आणि एक कपड्याचो कुडको घेवन हांडी हालोवप. आणि आता घालया आमी हरवी मिरसांग. वास बरो घमघमाट येवपाक लागला. टेस्ट करून पळोवया. जेवण बरे टेस्टी जाल्ले आसा तुमकां सांगता. हे आमचे इसवणाचे आमट तीख जाले तयार. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आणि कितें तरी नये करया.